हत्तीपावल पैंगीण रान खात्यान दवरिल्ल्या फुलपाखरू गार्डनाचे रानामंत्री एलिना साल्ढानान हालींच उक्तावण केले। रानान मेळपी फुलपाखरांचे जतन करपा खातीर हो खासा पाक सुरू केला। थळाव्या लोकांक रोजगार दिवपा खातीर खासा यत्न करपाचे उतर खेळा मंत्री रमेश तवडकारान ह्या वेळार दिले। Generate employment and a means of livelihood for the tribals that live in this area is to have a counter, a special counter where they could make their own whatever articles, handicrafts they are good at, and it could be sold to the tourists that will be visiting. And also those who are employed in such parks, they should be only the locals and nobody else. बटरफ्लाय वो असो एक हें आसा जनावर की तें जी फुलां आसा जी झाडां आसा ती पॉलिनेट करपाक किंवा पोलन ग्रेन्स जे आंगल्यान ते व्हरपाचें आसता तेजें काम करता। तशेंच ज्या जाग्यार निसर्ग सुंदर आसा, क्लायमेट किंवा एनवायरमेंट ज्या जाग्यार हेल्दी आसा त्या जाग्यार तुमकां बटरफ्लाय मेळटले। सो ज्या जागेचें हेल्थ राखपाचें काम हें बटरफ्लाय करता। सो पॉलिनेशन म्हणटा आमी जे पोलन्स हांगल्यान ते व्हरपाचे, फुलां वयल्यान बसून हांगल्यान ते काम बटरफ्लाय करता। काणकोण तालुक्याची जी आतां ती खोतिगांव वायल्ड लायफ सेंच्युरी आसा ती जर इको टुरिजमाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी डेव्हलप केली जर जायत किंवा कल्चरल टुरिजम डेव्हलप केले जर जायत, एग्रो टुरिजम डेव्हलप केले जर जायत जाल्यार मोठ्या प्रमाणात काणकोण तालुक्यात स्कोप आसा। किंगफिशर वॉयस ऑफ गोवा 2012 सर्त शेनवारच्यान गोंयांत सुरू जाता। 4 सुवातींनी ऑडिशन जातले। पयलें ऑडिशन शेनवारा सांजे 4 वरांचेर मेर्शे आलुवान जातले। वास्को, म्हापशें आनी मडगांवां हेर ऑडिशनां जातलीं। किंगफिशर वॉयस ऑफ गोवा 2012 सर्त शेनवारच्यान सुरू जाता। फाटलीं 8 वर्सां गोंयांत ही सर्त जाता। गोंयकार तरणाटे ह्या सर्तीक बरो प्रतिसाद दितात। ह्या सर्तीचे पयले ऑडिशन शेनवारा 13 ऑक्टोबराक सांजे 4 वरांचेर मेर्शे आलुवांत जातले। 20 ऑक्टोबराक वास्को टुरिस्ट हॉस्टेलांत दुसरें ऑडिशन जातले। 26 ऑक्टोबराक म्हापशां ग्रीन पार्कांत तिसरें जाल्यार चवथें ऑडिशन 28 ऑक्टोबराक मडगांवां क्लब हार्मोनियांत जातले। तरणाट्या गोंयकार गावप्यांनी ह्या ऑडिशनांत वांटो घेवचो असो उलो आयोजकांनी मारला। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया। फुडल्या वर्सा नुआन झोयसा हो आदलो श्रीलंकेचो क्रिकेटर गोंय पंगडाचो कोच म्हूण हाडपाची तयारी गोंय क्रिकेट संघटनेन चलयल्या। सध्या सुरिंदर अमरनाथाच्या गोंयच्या कोचाचे सल्लागार म्हूण काम पळयता। ताचो करार फुडल्या वर्सा सोंपता अशें GCA म्हणटा। तशें जाल्यार झोयसा अमरनाथाच्या जाग्यार येवपाची शक्यताय आसा। नुआन जोयसा श्रीलंके खातीर 10 वर्सां आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळ्ळा, पूण कोचिंगान ताका कितें अणभव आसा हें कळपाक मार्ग ना। पूण GCAक जोयसाच्या कारकिर्दीचो अणभव गोंयच्या क्रिकेटरांच्या उपेगाक हाडचो अशें दिसता। श्रीलंकेक वचून आयले T20 मॅचीक आनी आमी स्पेशल गेल्ले कित्याक आमकां फुडल्या वर्सा कोण तरी बरो कोच हाडपाचो म्हणून। त्या खातीर आमी नुआन जोयसा आनी मर्विन आटावटूक कॉन्टेक्ट केल्लो। तितूंतले नुआन जोयसान हांगा येवपाची तयारी दाखयल्या आनी चड करून तो ह्या 15 तारखेच्यान प्रिलिमिनरी रावंडा खातीर म्हणजे 15 दिसां खातीर ते म्हयन्या खातीर हांगा येतलो। आमचे प्लेयर कशे आहा ते पळयतलो आनी पयली रणजी मॅच जाय मेरेन तो हांगा रावतलो आनी फुडल्या वर्साच्यान मागीर तो फूल टायम कोच म्हणून हांगा येतलो। इतले मजगतीं सुरिंदर अमरनाथ गोंयच्या क्रिकेटींतल्यान रोखडोच वतलो अशी चिन्नां आसात। सुरिंदराक नवे कमिटीन हाडिल्लो, पूण कांय दिसांनीच हे कमिटीक सुरिंदराची पद्दत खटकली अशें कळ्ळां। आतां फुडल्या वर्सा सुरिंदराच्या जाग्यार जोयसा येता अशें दिसता। रिपोर्टर श्याम सुंदर फट्टे, प्रुडंट मिडिया खातीर। तुमकां ह्यो खबरो चुकल्या आसत जाल्यार आमच्या www.prudentmedia.in वेबसायट वा ट्विटर अकाउंट प्रुडंट गोवा वा www.facebook.com/prudentmedia ह्या फेसबूक अकाउंटाचेर मेळटल्यो। इतल्यान हे खबराचित्र हांगा सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।